आज आम्ही हांगा रोड शोल्डर्स वायडनिंग रोड वायडनिंगाचें काम मार्केटान स्टार्ट केलां आहे। खुबशे कडेन हें काम जावपाचें आसा। एकूण 25 लाख 25 लॅक्साचें काम आसा। अशीं खुबशीं कामां सिटीन जावपाचीं आसा। मॉन्सुना पयलीं सुद्दां आमी खुबशे ड्रेन्स क्रॉस ड्रेन्स जे खरंच गरजेचे आसा ते घेवपाचे आसा। अशें करून कंटिन्युअस आमी डेव्हलपमेंटाचें जें काम आसा तें रेडी तुमी पळयता आसतले चालू आसा। आमचे आमदार वास्कोचे राजीव साळकर हांणी खंयच्याच म्हाका दिसता वॉर्डान अशें डेव्हलपमेंटाची कामां कंटिन्युअस जावची अशें कंटिन्युअस म्हणजे सगळे कडेन सगळ्या वॉर्डांनी डेव्हलपमेंटाची कामां चालू आसा। तातूंत सिटीन खुबशीं मेन कामां आतां ह्या थोड्या दिसांनी जातली। पावसा पयलीं कांय कामां जातली आनी जी कामां जाका वेळ लागतलो ती पावसाच्या मागीर आमी घेतली। ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट म्हणजे स्वतंत्र पदाचो जो ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट आसा तो आतां खरो जावपाचो आशिल्लो, पूण सिन्स पावस सामको लागीं तोंडार आयिल्लो आसा त्या कामा खातीर आमी मातशी पावस जेन्ना स्टॉप कित्याक ताका मातसो वेळ लागतलो। सो पावस जायना फुडें तो प्रोजेक्ट आमी स्टार्ट करपाचो विचार आसा। अशे खुबशे प्रोजेक्ट्स म्हणजे तुमी पळयलां आसतले अंडरग्राउंड केबलिंग ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लें आसा आनी अंडरग्राउंड केबलिंग जातकरूच आमी तो स्वतंत्र पदाचो घेवपाचें आशिल्लें। दोनी वाटेची गार्डनां जाल्लीं आसा। सेकेंड गार्डन स्टार्ट जाता, एक गार्डन ऑलरेडी जाल्लें आसा। अशे खुबशे प्रोजेक्ट्स वास्को सिटी भितर जावं ते अंडरग्राउंड केबलिंग आसूं, फुटपाथ हे आसूं, रोड्स आसूं, क्रॉस ट्रेन्स आसूं, अशें खुबशे काम आतां ऑलरेडी चालू आसा। आज हे म्हणजे रोडाच्या सायडीन जे शोल्डर्स असता म्हणजे जंय माती बिती आसता नाजाल्यार गटराच्या मदीं हो शोल्डर्स आसता हे सगळे सिटींतले क्लियर करपाचे आनी हॉटफिक्स करपाचें आज काम सुरवात जाता। आनी हेंच न्ही जर अशीं खुबशीं कामां म्हणजे हांगा क्रॉस ड्रेन्स आसा तुमी पळयलां आसतलें की 2-3 पावसांनी फ्लडलेस पयले म्हणजे फ्लड जावना इतलीं वर्सां फ्लड जायत आशिल्लो। सो एक आमी एक ट्राय करत आसा की सामकी सिटीन फ्लड जावपाक ना म्हणून। आतां हेटा हांगा एक एरिया आसा थंय लास्ट टायम आमी पळयलें की मातसो फ्लड जालो सो तेंय बी करपा खातीर ती क्रॉस ड्रेन आतां आमी स्टार्ट करतले। अशें करून टोटल वास्को सिटी भितर चड ही लो लायिंग एरिया आशिल्ल्या कारणान वास्को सकयल आशिल्ल्या कारणान हांगा फ्लड जावपाचे खूब चान्सीस आसताले पयले, पूण एक ड्रेन्स आमी थ्रू म्युनिसिपालिटी थ्रू PWD अश्यो करून 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 आज आमी पळयतात की वास्को भितर फ्लड जायना आनी तोच मेंटेन करपा खातीर आमचो CP आसा चेअरपर्सन आसा ताकाय आमी रिक्वेस्ट केला की जाता तितले बेगीन डिसिल्टिंग स्टार्ट करचें म्हणून। हे आज आमी हे स्टार्ट करतात रोड शोल्डर्स आनी हो रोड शोल्डर जातकूच अशे वास्कोतले सगळे रस्ते जे पिड्ड्यार जाल्या ते सगळे आमी टोटल म्हणजे मेन स्टार्ट करपा आसा। पावसा पयलीं आमी घेवंक करता मांगलाचो जो मेन रस्तो आसा तो क्लियर जाल्लो आसा तो आमी घेवपा आसा। फक्त एक स्ट्रेच म्हणजे तानिया हॉटेला कडलो तो आमी करपाक ना कित्याक थंय आमकां 4 कल्वर्ट्स करपाचे आसा ताका टायम लागतलो आनी थंय कितें प्रॉब्लेम जावचो न्ही म्हणून ते मागीर घेतले। ब्रिजाचें काम 25 तारखेर तो ब्रीज घालपा आसा म्हणजे अशे खुबशे कामां एका बरोबर स्टार्ट जातलीं। आनी आमी फर्स्ट टायम आमी पळयलां की ही कामां रुलिंगाच्याच न्ही आज सगळेच रुलींग आसा। भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान ऑपोजिशन म्हणटा तें आमी कोणाकूच अशें मानत ना त्या खातीर सगळ्या कडेन आज वास्कोनूच न्ही बाकीचे कडेन तुमी पळयलां आसतलें सगळ्या कडेन कामां चालू आसा। आनी त्या खातीर म्हाका हांव सरकाराचें म्हणजे आमचो ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत सर तशेंच UD मिनिस्टर विश्वजीत राणे जाका हें सगळें लागता जो आमकां सगळे हातूंत मदत करता ती आज कामां सुरवात जातली। आनी ही जातकूच म्हाका दिसता थोडे फार म्हणजे धोडल बी जी उठटाली ती कमी जातली। आमी पयरूच जेन्ना विश्वजीत राणे सर आयिल्लो ताणें हो मार्केट तुमी पळयता येदी व्हडली एरिया आसा कितलो बॅड शेपीन आसा। इट इज अ व्हेरी बीग प्रोजेक्ट आनी पयर ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे सरान आमकां तो गिफ्ट कसो दिल्लो आसा आनी ताजें काम रोखडेंच सुरवात जातली। कन्सल्टंट अपॉयंट जातलो मागीर वेवस्थीत एक बरो मार्केट करपा खातीर वास्कोकारा खातीर आमचें एक स्वप्न आसा। फिश मार्केट तर तुमी पयलें रेडी जाल्लें आसा आनी 8 दिसां भितर आमी सगळीं शिफ्ट जातात थंय। हो मार्केट जालो हांगा भाजी मार्केट बरो जालो जाल्यार म्हाका दिसता वास्कोचे मेजर जे इश्यूज आशिल्ले ते सॉर्ट आवट जातले। डेव्हलपमेंट जोरा प्रमाणे चालू आसा आनी आयज जे आमी भागान आसा ते मार्केट आमचें जे वायडनींग करपा खातीर आमदारान PWD कडसून 25 लाखाचो हे पास करून हाडला आनी खरी गजर आसलेली इवन अन्नपूर्णाच्या हॉटेला सायडीक काशी डेरी व्हेरी बॅड कंडिशन आसलेलें म्हणून खंय तरी बरो इनिशिएटीव घेवन आमदारान हें काम सुरवात केली आनी भरपूरशीं कामां वास्को शहरान चालू आसा आनी येणाऱ्या काळात तुमकां हे पावसा नंतर तुमकां कळटलें बाबा वास्को इज गोइंग टू चेंज। आमी हांगा आमचे मार्गांव हॉटेल लायनीन रोड वायडनींग येयलेले आसा आनी तुमी पळय की हांगा वास्कोन जे आमचे वास्कोचे MLA दाई सर जे डेव्हलपमेंट करीत आहा रॅपीड डेव्हलपमेंट हांव म्हणटा ताका कित्याक 1-2 दिसां भितर आमी खंय ना खंय डेव्हलपमेंट काम चालूच आसा
आनी आयचो बरो एक व्हडलो प्रोजेक्ट आसा रोडाचो, कित्याक आमी हांगा पळयता हो जो रस्तो आसा हांगा एक धाकटो रस्तो आसा आनी हांगा हो एक्चुअली मार्केट एरिया आनी हांगा गाडी बाडी येता, पूण हांगा खूब प्रॉब्लम जातालो ट्रॅफिकाचो. पूण आयज हांव आमदार थँक्यू म्हणटा, कित्याक आयज रस्तो घेतला आनी हो रस्तो म्हाका दिसता आमी तरी म्हाजी तर 30 वर्सां इतली 40-50 वर्सां 50 वर्सां जालीं हांगा रस्तो जावंक ना दिसता म्हाका अशें. आनी म्हणून हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. तशेंच सगळ्यान जे मेन जे प्रोजेक्ट घेतला हांगा जे मॉडर्न मार्केट ते आमी आतां भुरगेपणान पळयना हांगा मार्केटीन तुमगे पळय की हांगा इतले धाकटे धाकटे शॉप आसा आनी एवरी शॉपाक थंय फोल्यो लायला, कितें लायला, बोडयो लायला. आनी सगळ्यान जो पयलो आमचो वयलो आनी आमचो युडी मिनिस्टर येयलो तेणें सगळ्यांक प्रॉमीस केला की हो आमचो मॉडर्न मार्केट करून दितलो म्हणून हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. म्हाका दिसता की येना फुडें पयलीं MLA येवन गेले पूण फुडें बी MLA येतले, पूण ते अशें केन्ना मॉडर्न मार्केट केन्ना जातलें आनी केन्ना चिंतूंक नासलें, पूण हात घालतले मार्केटाक. पूण आमचे आमदार हांव थँक्यू म्हणटा की तेणें बरें इनिशिएटीव घेतला, कित्याक आमच्या वास्को खातीर हो मार्केट जाय आसलो, कित्याक आमकां बरें प्रॉपर मार्केट नासलो. तशेंच तुमकां खबर आसा फीश मार्केट इतले वर्सां केन्ना जावंक ना, तो आतां जालो. म्हाका 8 दिसां भितर ओपनिंग जातलें. आमच्या आमदाराचे देव बरें करूं म्हणटा. वास्कोन जे डेव्हलपमेंट चल्लां हे आमचे पेक्षा तुमकां खबर आसतलें, जे तुमी बाय हितूर मिडिया थ्रू तुमी सगळ्यांक कळयतात, हे तुमचे पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. कारण जे डेव्हलपमेंट आयज दिसा दिसान जे डेव्हलपमेंट जायत आसा आनी तुमी ते लोकां कडेन पावयता, तुमचे देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव आमदारा कडेन मागता की जे डेव्हलपमेंट तेजें काम चालू आसा पळय अशेंच तेणें तें काम सुरळीत करचें आनी लोकां कडेन तेणें संबंद वाडोवन दवरल्या. गल्ली गल्लीन तेजें आतां इतलें नांव जाल्लें आसा, गल्ली गल्लीन तेजें काम चालू आसा. अशें न्ही की फक्त सिटीन किंवा मोठे मोठे प्रोजेक्ट, बारीक बारीक सुद्दां जे WRD थ्रू आसूं, PWD थ्रू आसूं, सिवेज लायन आसूं, ज्यो सगळ्यो ब्लॉक जाल्ल्यो त्यो सुद्दां तेणें आयज घराघरांनी ते आयज तेजें नांव गुणगान गाता. First and foremost, I must be very, very happy, and I'm sure the Vasco citizens, the citizens are very, very happy because of our MLA. I think has no time to sleep and eat also. The way he works so hard. I just don't know if he really has his lunch or dinner or his breakfast. Every nook and corner there is development done. But there are some people who always say, oh, mud is here. The negative things are always there. But we have to look into it positive. So many years, I have been a councillor, I've been an ex-chairperson. I've seen we had no development. Every time we want to do something, somebody would bring an objection, go to the courts, and nothing would happen. But today, we have seen things happening. And in reality, things are being executed. It's so nice to see a person, along with his wife, being a city councillor, Mrs. Shami Salkar. I really appreciate the way the family works. Husband and wife together, they work so well. But my request to Mr. our Honorable MLA, Shidaji Salkar, is just to go to, the small, in reality, like the gutters which are there. The gutters are not placed properly in the city area where a two-wheeler or a four-wheeler has to park. The system where the gutters have to be cleaned, or some are up and down, then some people meet with accidents, and then they say, oh, I'm MLA and can't kill nainga, our city councillor can't kill nainga. So we don't want the remarks, but just have patience. End of 5 years, you'll get a report card which is going to be 100%.